फाटीवर रे फाटीवर रे अमरनाथ अमरनाथ फाटीवर फाटीवर हय बरो Saudekar, go back! Saudekar, go back! Saudekar, go back! Saudekar, go back! आमची मदत आमची मदत आमची मदत आमचे गोय सावडेकर गो बॅक सावडेकर गो बॅक सावडेकर गो बॅक आमची मदत आमचे गोय आमची मदत आमचे गोय आमची मदत सावडेकर सावडेकर गो बॅक सावडेकर सावडेकर गो बॅक सावडेकर गो बॅक आमचे गोय आमची मदत आमची मदत आमची मदत आमचे गोय आमची मदत आमची मिळवली आमची मिळवली आमचे मोळे आमचे मोले आमची मिळवली आमचे मोळे आमचे मोले गो बॅक गो बॅक गो बॅक गो बॅक गो बॅक फटिया 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 हे आग फटिया लाइटर यूज कर रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद
असं त्यासाठी माझं भाई सर आज किती असलेले सर रस्त्यावर घे. जो पर्यावरण मंत्री अरे हा जो आमच्या पर्यावरणाची जणनी तो पर्यावरण मंत्री या देशाचो प्रकाश जावडेकर काल रातचो गोंयान येयला. गोंयान येवपाचो कसलोच अधिकार ना आणि गोंयान येवन तो आमच्या मांडेवेच्या तिरार रावला बऱ्या पॉश हॉटेलान. जावडेकरान गोंयची मादय आमची आवय ही घाण दवरलेली आसा. त्या आवयचो सौदो केल्लो आसा. तो हे सौदागर हे समाजसेवक हे देश मादय कडेन सौदो केल्लो आसा आणि त्या खातीर गोंयान तेका येवपाचो कसलोच अधिकार ना. गोंयान जेन्ना तूं येताय तेन्ना तुवें गोंयकारांची पयली माफी मागपाक जाय. कित्याक तुवें आमची आवय आमची लायफ लायन आमची मादय तुवें व्हरोन कर्नाटकाक घाण दवरलेली आसा. आमी कितल्यो मागणी केल्या. गोंयच्या सरकारान कोटींनी रुपया ही न्याय वेवस्थे कडेन लढाई लडपाक खर्च केला. पूण शेवटा भारतीय जनता पार्टीन गोंयांक विकलेले आसा. आमच्या आवयक विकलेले आसा आणि त्याच खातीर आयज आमी निशेध करपाक ह्या जावडेकराचो निशेध करपाक आमी हांगा जमल्या. तेचो पुतळो लासला आणि तेचो पुतळो आनिकूय लासतले. तेका आमी शिटकावणी दिता. जो पर्यंत तूं गोंयकारांची माफी मागना, जो पर्यंत तूं तुजें कितें आसा तकलेन गोंया बद्दल तें जाहीर करिना, तो पर्यंत तुका गोंयान येवन रावपाचो, गोंयचें वारें खावपाचो कसलो देशांच्या घुसतार गोंयचे हे बुडीर तूं हांगा थंय भोंवता आनी गोंयांक व्हरोन कर्नाटकान विकता. हांगा आमच्या गोंयांत रावपी लोकांक आयज उदकाचे कितले त्रास आसा. आनी म्हादय जर आमची सुकली जाल्यार गोंयचे शेतकार गोंयचे लोक कितें करतले. आमचे जे पर्यावरण आसा तेचेर कसलो हे आमकां पूर्ण खबर आसा. पूण बीजेपीक आनी प्रकाश जावडेकराक हेची खबर आसा काय हे फक्त ह्या देशाक आमच्या गोंयांक आमचे आवयक आमचे म्हादयक फक्त विकतले. आपणाची खुर्ची सांबाळपा खातीर गोंयान फक्त 2 खासदार आणि कर्नाटकान त्याच्या पटीन कितलेच खासदार. पण तुम्ही मता खातीर सत्ते खातीर आयज आमच्या माणकुल्या सोबीत सुंदर गोंयचेर तुम्ही अत्याचार केल्लो आसा, अन्याय केल्लो आसा. तुका गोंयान रावपाचो, गोंयकारांक कितें तरी सांगपाचो कसलोच अधिकार ना. आयज जर तूं गोंयान येयलाय, हांव चॅलेंज करता ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक जावडेकराक
जे मेळावले, जे शेतकार, जे गांवकार, जे प्रोटेस्ट करता त्यांच्या बरोबर वचून भासाभास कर. IITच्या नावान 13,000 लाख कोटींनी तुम्ही जी स्क्वेअर मीटरची जमीन हडप केल्या त्या शेतकऱ्यांक, त्या गांवकारांक त्यांच्या बरोबर भासाभास कर. चोडना वचून त्या थोड्या फार्मरांकडे भासाभास करून कांयच साध्य जावचें ना. जर तुका खऱ्या अर्थान गोंयचे कल्याण आणि गोंयच्या सैमाची तुका जर जतनाय आसा जाल्यार मेळावली वच, त्या लोकांकडे भासाभास कर, मोल्या वच. आणि मोल्याची झाडां आमची वयतली, आमचे एनवायरमेंटाचे डिस्ट्रक्शन जातले, त्या लोकांकडे भासाभास कर. तेचो आमकां कितें फायदो आनी आमकां कितें लुकसाण जाता हें आमी तुका सांगता, गोंयकार तुका सांगता. हिम्मत आसा जाल्यार लोकांकडे वचून मेळ. आमच्या ह्या गोंयच्या सैमाचे डिस्ट्रक्शन करूंक जर तूं येयलाय जाल्यार आमी तुजो निशेध करतले आनी परत परत आमी तुजो हो पुतळो जळयतले. तूं ह्या देशाचो मंत्री जावन आसा, तुवें शपथ घेतल्या की आपूण पर्यावरणाची जतन करतलो, पण तूं आयज सगळो सत्यानाश करपाक हांगा येयल्लो आसा. तो आमी तुजो निशेध करता. आमी तुका परतून एकदां सांगता, जर तूं खऱ्या अर्थान गोंय सांबाळपाक येयला, मांडवी आमच्या म्हादय नदीचेर तुजें कितें आसा तें मत मांड. क्लियर कर गोंया बद्दल. मांडवी आमची म्हादय नदी आनी गोंय हेचे तुजे विचार कितें आहा ते मांड. मोल्या जे डिस्ट्रक्शन चालू तुम्ही करूंक सोदतात तेचेर तुजे विचार कितें आहा ते सांग. मेळावली गांवांत जे आयज कितलोसोच तेंप आयज आंदोलन लोकांचें चालू आसा त्या विशयाचेर तुजें कितें. IIT, अरे IIT हांगा IT जावंक ना, तुम्ही IT करूंक दिवंक ना, तुमच्यो ITI सारक्यो चलना आनी तुमी उलयताय IIT करूंक जाय जाल्यार असल्यो कितल्योश्योच जमनी आसा ज्या जाग्यार ह्यो IIT करपाक शक्य आसा. पण तुमकां फक्त डिस्ट्रक्शन करपाचें आसा, तुमकां फक्त विनाश करपाचो आसा. तुम्ही फक्त हांगा राज्य करता ते फक्त विनाश करपाक गेल्या तेन्ना तुका परतून एकदां शिटकावणी की गोंय काबार करूं नाका, गोंयकारांक ग्रांटेड घेवं नाका. गोंयकार संख्येन कमी आसात पण गोंयकाराचो आत्मविश्वास हो व्हड आसा हें ध्यानान दवरचें जावडेकरान. ओके अमरनाथ, तुम्ही निषेध करता आसतना तेचं सांगचे फंक्शन ना तेन्ना तुम्ही ते प्रोटेस्ट करतले म्हापश्यां. पळय आयज आमी काल आमचे युथ काँग्रेसच्या आनी PCचे थोडे आमचो PCचो व्हायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर हे तांकां मेळपाक गेले आनी मेळपाक गेले कित्याक मेळावली प्रकरण, मोले आनी आमची म्हादय, एकंदरीत आमचें एनवायरमेंट ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक आमचो मंत्री जावडेकर जो पर्यावरण मंत्री जावन आसा तेचे कडेन भासाभास करपाक बरे भाशेन तेचे विचार कितें, आमचें म्हणणें कितें. पूण आमकां थंय घेवं ना, रातचे कित्याक गेले पूण आमकां घेवं ना. आमकां कळोंक ना तो केन्ना येयला तो. सो रातचो येयला. गोंय जर वाचयतले जाल्यार रात आनी दीस म्हणून पळोवपाचें आसना. काँग्रेस पार्टी जर रातचे न्हिदले जाल्यार गोंयकारांक हे न्हिदयतले. आमकां रातचेच वयचें पडलें. रातचे गेले म्हणून कित्याक मंत्री ह्या देशाचो तो 24 वरां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी कितें झगडी करपाक वचोंक नासले, आमी बरे भशेन भासाभास करपाक गेले पूण थंय आमकां मेळोंक दिवंक ना. आमकां अरेस्ट केले आनी आजुनूय ते थंय अरेस्ट जाल्ले आसा, आजुनूय तांकां आजून हांगा पणजे हाडूंक ना. सो आमचें हें आंदोलन चालू जातलें. आमी खंय आंदोलन करतले, कितें करतले हेच्या नंतर आमी आयज दिसलो करना, पूण आमी तेचो निश्चित विरोध हो आमचो चालूच आसतलो. आमी सांगला आमी कितें करतले पळय तें आमी मिडिया फुडल्यान सांगिना. आमी कितें तुमकां राती आमी कळोवंक दिवना. आमी गोंय खातीर कितें करूंक जाय तें योग्य वेळार करतले. Okay, Agnes sir, you brief the media. Agnes sir, you brief the media. So he's already briefed. See, this government has destroyed and is systematically destroying the environment. Akke goy utla, we don't want coal म्हणून, we don't want double trekking. आमचे दोंगर कातरी नाका म्हणून, आमची मादय समाव म्हणून. But this government does not care at all. He is going against all the whole villages of Goa had gathered yesterday in a peaceful march. But the government doesn't seem to be listening. They are bent on destroying Goa. There is no cost-benefit studies which are done for whatever projects they are getting into Goa. कितें आमकां फायद्याक पडटलें गोंयांक वो ना पळय तें. Everything is done by destroying our fields, destroying our rivers, destroying our forests. So we strongly object to this, and I don't know what face the minister has got to come and enjoy himself in Goa here. They are taking a selected audience and meeting some farmers
meet the farmers who are affected, meet the people who are affected, meet the coal affected people, meet the people who are there in Molem for fighting against them. तांकां मेळना ऑडियन्स घेतला कॅप्टिव्ह ऑडियन्स घेऊन त्यांचे कडेन भाशण करतलो वयतलो दाखोवपाक आपण फार्मरांक मेळोन येयले म्हणून. फार्म बिल द होल ऑफ इंडिया इज ऑब्जेक्टिंग टू दॅट. हांगा ते फार्मरांक थोड्या फार्मरांक हे करूंक जाय. वी वील ऑब्जेक्ट टू दीस. वी वील फायट फॉर आवर स्टेट. वी वील फायट फॉर इंडिया. Yes, of course we have to meet him. People who have gone to meet him, they are in jail. Now we have to go and meet him. So we are tracing where he is now. BJP case, you brief the media. I did to see your oppose. काल कितें केलां एक्चुअली मिनिस्टर आसलो काय ना ताका जाय बेगीन येवपाक जाय आसलो आनी जे ओपोजिशन आहा आनी जे ओपोज करतात तांकां मेळपाक जाय आसलें. पण काल म्हाका दिसता आमचे जे रातचे मेळ्ळे कारणूय कित्याक हो रातचो लिपोवन येयला थंय आनी आपले प्रोग्राम तुमकां खबर आहा प्रमोद सावंतान जेन्ना मिडियान विचारलें की तुजो प्रोग्राम कितें आहा जावडेकराचो प्रोग्राम कितें आहा तो प्रोग्राम म्हणटा आमी तुका दुसऱ्या दिसा सांगतो सकाळीं सांगतलो. म्हणजे लिपोवन कितें करता काय कितें आं तुमकां तरी खबर आहा की हेचो प्रोग्राम खंय खंय आहा तो आयज तेंच्यांनी डिक्लेअर केला म्हापशा आसा आनी खंय आहा म्हणून. पण जावडेकराक एक चेतावणी दिता लोकांक लॉ हातीन घेवपाक हें करनाकात. आमी हेच्या फुडें सगळे गोंयकार हे शांततायेन काल तुमी पळयला कितें गांधीचे आमी भक्त गांधीच्या मार्गान चलपी आमी काँग्रेस आनी गोवा सुद्दां. आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता हेंकां ते लागना जाल्यार आमकां फुडें आनी दुसरो कितें तरी उपाय करचो पडटलो आनी ते आमी करतले. आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता हो ही तेची लास्ट कितें ती विजीट आसतली. हेच्या फुडें आमी प्रत्येक विजीट ताका ट्रेस करतले प्रत्येक नाकेनव करतले आनी मिनिस्टरांकूय नाकेनव करतले. आनी मागता की आमचे ऑपोजिशन आहात तांकां MLA आहा बाकीचे